बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्यांत आमी समकताना आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या काकुळतीचे बोगसण्याचें इनाम समजूंक उलो दिता. ह्या संवसारांत आसची आमी पातकाक वेंगताव, पातकी सैंब आरावन धरताव, तरी देव आमकां सण घालना. ताच्या काकुळतीच्या वेंगेंत आमकां आरावन दवरूंक तो राखूनच आसा. तर ह्या युकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमकांच देवाच्या काकुळतीक समर्पिया. सगळ्या संवसाराच्या पिडेस्त लोकांक तो सुकाकुळदार देव दया दाखोव आनी राखो म्हणून मागया. देवा विरोध केल्ल्या पातकाचो उगडास हे घडये काडया आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवंतान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या उतरावरत्या कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतले उतरून नव्या जिणेची साल आमी धरूं आनी अशें ससनाच्या राजाचे मोहिमेक आमी तयार जावून मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. ते लोकांचे मलगडे आनी मुन्सिबीदार देखून जमत तांकां सत मानली आनी तांणी सुजानाचेर मरणाचे फर्मण मारले. तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ससनाच्या देवा, सगळे गूढ तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर अपराध घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरोंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जिवशी मारूंक व्हरतले. तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्यातय आसलो तो पवित्र आत्मो जागायलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणान म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबें रावून ताणें जाप दिली, इस्रायेलीतानो, सारकी तपासणी करिनासता आनी सत सारकें सोदून काडिनासता इस्रायेलाचे एके दुवेचेर मरणाचें फर्मण मारूंक तुमी इतली पिशिंगाय? मुन्सुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी हेर मलगाड्यांनी दानियेलाक म्हळें, ये आमचे मदें बस
आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलों. तांकां पयस पयस करतस दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत मातोरो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकाची ख्यास्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशांक जिवशी मारी नाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें अनिती निर्णय दिल्याय. निरापराधींक ख्यास्त लायल्याय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिल्याय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापंदा तीं दोगांय सांगाता आसलेलीं देखलीं? ताणें जाप दिली, एका बाबुला रुखापंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्यान आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें म्हाका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची. सोबयेन तुका बुलयल्लो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भियोन तांणी तुमची कुशी केली. पूण जुदाची एके दुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापंदा तीं दोगांय सांगाता आसलेलीं तुवें देखलीं? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करूंक आनी तुमचे दोगांयचो नाश करूंक हातान तलवार धरून रावला. तेदवां थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगां मालगाड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी ख्यास्त ते आपल्या पेलाक लावंक सोदताले तीच ख्यास्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जिवशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरापराधी जीव वाचून उरलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन उमतता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
पातक्याचे मरण म्हाका नाका, आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्ले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. तवळ जेजू ओलिवे दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतना धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिझेव ताचे चरशी हाडून आयले. जम्या मदें तिका उबी कर ते म्हणा लागले. मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी अर्धा तानांस सांपडली. तसले स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारिजे म्हणून मोइसेनीस नियम शास्त्रांत फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरो उंचार पडलो. ते थंय रावन सवालांक घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पातक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारो. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवन पडलो. हे आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्या थावन निमाणो पर्यांत थंयचे निकाळले. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणेय तुका गुन्यांवकार न केली? ना धन्या म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वोस आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दोनी वाचपांनी 3 रितीच्या व्यक्तींक आमी पळयता. पयल्यान पयलें हेरांच्या गुन्यांवाक वळख जाल्ल्यो स्त्रियो. दुसरें गुन्यांव मांडतले मनीस. आनी तिसरें देवाची नीत आनी काकुळत हाडचे मनीस. दोनी वाचपांत एका स्त्रियेचो उल्लेख आसा आनी त्या स्त्रिये वयर प्रद्वाराच्या पातकाचो आरोप आसा. वांजेलांत आमी पळयलें तर ती स्त्री पातक करतना शिरकून पडली. पूण पयल्या वाचपांत सुजान्ना म्हणली देवबिरांतीन बरलेली स्त्री त्या मालगड्या मनशाच्या कोट्या योजनाक शिरकून पडटा. पूण ह्या स्त्रियांची प्रतिक्रिया वेगवेगळी आसली. सुजान्ना आपूण खोरोंक नातल्ल्या पातका खातीर मरणाची शिक्षा मेळटना देवाक उलो मारन ती बोब मारता. वांजेलांत पातकान सांपडलेली स्त्री आपूण पातकी म्हूण वळखोचें तसलें मौनपण दाखयता आनी नियमा प्रमाणे मेळच्या शिक्षेक तयार जाता. कारण आपणाच्या पातकाक बोगसाणें आसा म्हणलें सत तिका कळीत नातलें. ह्या स्त्रियांक गुन्यांवकार केल्ले ते मनीस 2 रितीचे. पयल्या वाचपांत ते दुश्ट मालगडे आपणाचें पातक सुजान्ना वयर घालून तिका गुन्यांवकार केलें, मरणाचें फर्माण दिलें. वांजेल्यांत त्या पातकी स्त्रियेक हाडलेले शास्त्री आनी फारिझेव त्या स्त्रियेची झडटी करतात, तिचेर गुन्यांव मांडटात. तशेंच ह्या विशीं जेजू कितेंय म्हणत म्हूण शिरकून घालूंक प्रयत्न करतात. तांच्या प्रयत्नाक तांकां मेळिल्लीं उतरां जेजूची, तुमचे मदलो पातक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारूं. बरवसनांतल्या जिवनाक देव बरवसो दिता. मरणाच्या सावळेंत आशिल्ल्यांक देव आपल्या दुतां मुखांत्र राखता मनशाक दुबावना. सुजान्ना मरणाच्या सावळेंत आसतना देव दानियेल प्रवाद्या मुखांत्र सुजान्नाक राखता.
त्या पातकांत सांपडलेल्या स्त्रियेक रक्षण जावन जेजू रावता आनी नीज पातकी कोण म्हूण दाखोवन दिवन जेजू त्या स्त्रियेक बाचाव करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, बाचाव करचें, सडवण दिवचें, काकुळत दाखोवचें, बोगसाणें दिवचें देवान, जेजू क्रिस्तान. पूण गुन्यांव माणसो शिरकावन घालचें, आरोप करचो देवसरान, सैतानान, कोट्यासक्तेन. तर ह्या सरानवरांतलें पयस रावंक, देवाचें रक्षण बोगसाणें जोडोवंक हो खरिजमाचो काळ आम्हा सर्वांक प्रेरण जावं दी. सर्वोस आमचे मोगाळ बाबा, काणीक जावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बाबा, घालतो तांचे तुजे बेसा. कितें सा आमचे ह्या संवसारान आसा जर कितें म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सगळे स्वर मानून घे. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पास्काची परब संभ्रमूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राजिता काळाचे दंडवणेचो फळ कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोषान भेटयशीं कर, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तू फावो तें मोल दिवन सरानान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापयच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सुगूट परगटुया. सौम्या जेजू आमी होंडो काता आनी हे कास इतले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस सांग, पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंदर दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान शिकयलें प्रार्थना आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी वांटून दिवया.
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जेवणात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजात जिविताचे काण तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन तुझे काण सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे काण सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुझ्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बोळ दिलाय. या बोळान आमच्या वायट वंदवण्याचेर सुचतेल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळतेल्या म्हूण बास्तेत हांव. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावाशें कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार